आयतारा दिसा आमी तिसरो जागतीक आजो आजी मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करता. ह्या वक्ता पापा फ्रांसिसान विशेश तरान मलगड्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या आजो आनी आजी तांचे खातीर मागोवंक आमकां आपोवणें दिलां. आनी त्या देखून आज आमी हांगासर आराधन चलोवन व्हरता आसतना विशेष तरान आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या तशेंच आमच्या समाजांतल्या पवित्र सभेंतल्या सर्व आजो आनी आजी तांकां सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. विशेष तरान तांचेर सुमयाची मजत आमी मागून घेवया. सुमी तांकां बरी भलायकी, मोतीक समाधान, संतोश ह्या तांच्या उतार प्रायर कुटुंबाच्या सान्यांत थावन मोग आनी सेवा जतन हें सगळें लाभून दी आनी तांचे हे उतार प्रायेचे दीस समाधानाचे संतोशाचे जावं दी म्हणून आज आमी ह्या सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां आमी ह्या आराधना वेळार विशेष तरान समर्पण करून तांचे खातीर आमी मागया. तर ह्या आराधनांत वांटेली जावंक आमकांच आमी तयार करया. सक्रामेंतांत त्या जेजूक आमी स्वागत करया. आमी गावया सुरविल्लें गीत. तुझे मुखामूळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता, ए सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामूळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता, ए सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोरा आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाताय, मुझ्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयताय, ए सोम्या ये तूं म्हाका जाय. मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, मोजा एकसुरपणान सांगात तूं दिता. मोजा कश्टा दुखान म्हाका बुसयता, ए सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता.
कळसमोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पक्का सगळी आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं भुक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पक्का सगळी आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका लिंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसमोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता कळसमोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia. हाथ उभारिया Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Harigan Jesu, Boglam Jesu, Mahima Jesu, Stuti Tuka Jesu, Aranan Tuka Jesu, Tuka Jesu, Mercy down Tuka, Verni down Tuka, Sumya Jesu. Praise you Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus. Harigan Tuka, Sumya Magal, Sumya, Bhakti down Tuka, Sumya, Hallelujah, 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 Jesus. मोगा भवन आणि बहिणीनो परत या बहुपवित्र साक्रामेंतांतल्या या जेजू समकार आमी आसा मोगाचेनो सोम्याचें दर्शन ताच्या हजारपणांत आमी बघून आसा आमी गायलेलें गीत तुजें मुखामळ पळोवंक हांव आशेता सोम्याचें मुखामळ देखून आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत सोमी खरोच आजार आसा तो जीव देव खरोच आजार आसा आनी ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक दिवन आसा मोगाळ भावा आनी भयणी आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या संगत रावचो तो जावन आसा बळवंत देव आमचो सोमी आमच्या संगत आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी निर्गमन पुस्तकांतलीं वाचपां आमी आयकोन आसा प्रत्येक जावन मोइसेचें आपोवणें अध्याय 3 निर्गमन वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार आयकलें जाल्यार इस्रायल प्रजा लगभग 450 वर्सां इजिप्तांत येयल्या उपरांत थंयसर येतना झुजेच्या काळार सकड तांकां मेळ्ळें तांचें जिवीत सुख संतोषाचें जाल्लें आनी ती एका निजा देवाक विसराली आनी इजिप्तकारांच्या देवाक अन्य देवाक आराधन करूंक लागली आनी तारी करून तांचे वयर कश्टा वयर कश्ट आयले तांचे वयर ओजी आयली आनी तांचें जिवीत दुखाचें कश्टाचें जालें आनी तांणी चिंतलें देवान सांडलां देव आमचे सांगात ना पूण देव ह्या इस्रायल प्रजेचे कश्ट दूख तांचे वजान हे सगळें पळोवन आसलो मोइसेक विसता मोइसेक धाडटा ह्या लोकां सरशी आनी धाडच्या पयलें मोइसेक धाडटा आसतना मोइसे देवा लागीं विचारता हांव येता
पूण तो लोक विसारीत जाल्यार कोण तो देव हांव कितें म्हणचें. आनी तो वळू देव मोइसेक म्हणटा तूं इतलेंत सांग. वाक्या 14 मोइसेक देव म्हणटा जो आसा तोच हांव. तूं वच आनी तांकां सांग जो आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवानंत म्हणलें जो आसा तोच आमचो देव आसा. आमचो देव आमच्या संगत आसा. आमचो देव आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमच्या बगलेक आसा. आनी त्या देखून सुरविल्ल्या गितान आमी गायतना म्हळें पिडे शिडे वेळार तूं म्हाका पावताय. कश्टा नसता वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. आनी त्या देखून हो देव आमचे सांगाता रावचो, आमचे सांगाता आसचो. आमचे सुख दूख कश्ट आनवारां पिडा शिडा हें सगळें पळोवन आमकां आदार दिवचो तो बळवंत देव. त्या देखून हांवें सांगलें तो जिवंत देव आमचे सांगाता रावचो, आमचें जिवीत चलोवन वचो तो देव. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, त्या देवा शिवाय आमकां दुसरो देव ना हें सत जावन आसा. आनी त्या देखून निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वाक्या 2 आमी वाचलें जाल्यार सर्वेस्वर म्हणटा हांव सर्वेस्वर तुजो देव, तुका इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो भायर हाडुल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरो तुका आसचो न्हय. म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसचो न्हय. आनी त्या देखून देवान कितें म्हळां मुर्ती वा कसलेंच वस्तूंचें रोपणें करिनाका. जावं ते वयर मळबार सकला पृथ्वेर वा धरणी बांदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्व तुजो देव. त्या देखून मुर्ती पुजा न्हय, वस्तूंची पुजा न्हय, मनशांची पुजा न्हय, बगार खऱ्या देवाक आराधन. आनी तो म्हणटा हांव तुजो देव, तुका ह्या सगळ्या गुलामपणांतलो सोडयल्लो, तुज्या सांगाता हर एका घडये रावचो, हांसचो, तुज्या सुखा दुखांत कश्ट आनवारांनी पिडे शिडेंत तुज्या बगलेक रावचो. हांव जिवंत देव म्हणलें सर्वेस्वर आमकां उगडापें करता मोगाचें. त्या देखून आमी खंयचीय मुर्ती बजा, वस्तू बजा आनी कोणी मनशांची पुजा न्हय, आमी जिव्या देवाक आराधन करचें, निजा देवाक आमी आराधन करचें. आनी ह्या देवाक ताणेंत आमकां उगडापें केलां. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जो आसा तोच हांव, जो आसा तोच हांव आमचे संगत आसचो आमचो देव मोगाचें. त्या देखून सिराकाचो पुस्तक पोरन्यासोल्यान अध्याय 2 वाक्या 6 म्हणटा ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर बरवस दवर. त्या देखून ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर बरवस दवर. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमची पातयेनी ताचेर एकल्याचेर मात्र, आमचो विश्वास ताचेर एकल्याचेर मात्र, ताचे भायर आमकां दुसरो देव बिलकुल ना. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, त्या देखून किर्तन 104 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. ही घडी ही उतरां म्हज्या सांगाता म्हणया बळ्या. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं, कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं, कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाच्यान आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. कितल्या सोबीत देवाचे मुखार, कितल्या बळवंत देवा मुखार, कितल्या वर्त्या देवा मुखार आमी बसून आसाव. मोगाळ भावा आनी भयणी, महिमा आनी वैभव तो नेसला. ह्या वैभवा बरीत, महिमे बरीत देवा मुखार आमी आसाव. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून सिराकाचो पुस्तक म्हणटा ताचेर विश्वास दवर, तो तुका पावतलो. ताचेर विश्वास दवर, तो तुका पावतलो.
मगच्या भावा आणि बहिणी या घडये या जिवंत देवाचे आजारपण आमी ओळखून घेवया मोगाचे न्हू. आनी काल जाणताना आमी म्हणया हांव तुजेर पात येता, तूं खरो नीज जिवो देव, हांव पात येता सोम्या, हांव पात येता म्हणलें आमच्या काल जाणतावन परतून आनी परतून ह्या निजा देवाक, ह्या एकाच देवाक, ह्या खऱ्या देवाक आमी सांगया मोगाचे न्हू. ह्या घडये आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ आमी हाडया आनी प्रत्येक जावन ह्या आराधनांत विविध माध्यमां मारीपात हाजा जावची मालगडी आजो आजी तुमच्या कुटुंबांत हांव तुमकां विशेष तरान सुमयाच्या पांयां तळार समर्पण करा. ह्या तुमच्या उतार प्रायर, ह्या तुमच्या कश्टा वेळार, पिडेशिऱ्या वेळार तुमी एकसुरी न्हय, हो जिवो देव, बळवंत देव तुमचे सांगात आसा. आनी आज तुमकां आजो आजी मालगड्यांक विशेष तरान हो जेजू, हो देव म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा, हांव तुमकां पावतलो. तुमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडेशिड्या वेळार, समस्या वेळार, एकसुरपणा वेळार हांव पावतलो. म्हजेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा, हांव तुमकां पावतलो. त्या देखून त्या बळवंत देवाचेर आमचो विश्वास दवरया, आमची पातयेन आमी दवरया मोगाचे न्हू. आनी प्रत्येक जावन आमी आज जो हाजी मालगडी आमकां संपूर्ण तरान त्या जिव्या देवाच्या पांयां तळा समर्पण करया. आमचे कश्ट, दूख, बेजाराय, पिडा शिडा हें सगळें ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. आनी त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाक आमी नामान करया. आनी आमी गावया गीत निन्नंत देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. पान नंबर 27 या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया आनी असल्या बळवंत देवाक आमी आराधन स्तुती करया मोगाचे न्हू. उबे रावया आमी, उबे रावन त्या देवाची स्तुती आमी करया मोगाचे न्हू. थाळयो आमी पेटया संपूर्ण तर आमच्या खालसा मनांत हो जिवो देव हाच्या तसलो दुसरो खरो जिवो देव दुसरो ना. ताणें तो उगडापें गेलें, जो आसा हांवूच तो. आनी त्या देवा मुखार आमी आसा, ह्या जिव्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. आमच्या सगळ्या खालसा मनांत हांव, सगळ्या आमच्या कुडींत हांव, आमच्या सगळ्या जिवांत हांव, जिवितांत हांव ह्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. या देवा परी मोग करचो दुसरो देव ना मोगाचे न्हू. हो फातोर न्हय, हो खरो देव, जिवो देव ह्या संवसाराक आयिल्लो, आमकां आमच्या पातकांतावन नितळ केल्लो, आमचे खातीर आपणाचो जिवत समर्पण केल्लो. कितलो मोग तो आमचो करता हें ताणें उगडापें केलां. आनी आमकां ताजी कृपा पुरो, आमकां ताजी ससाई पुरो, आमकां तसो मोग पुरो तो आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच आमकां उणें ना मोगाचें न्हू. हें सत ताचेर पातयेवया, ताचेर विश्वास दवरया, ताका समर्पण करया आनी त्या देवाक आमी आराधन करया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ
ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. मग चुनो कीर्तन 130 आणि 9 म्हणता, हांव केदाळा उरतां केदाळा बसतां केदाळा आडपटां, म्हजे जिवीत विशयान हर एक संगती कळीत आसो ओ देव, म्हजे सगळे जिवीत सोलोन वर्सो ओ देव, म्हज्या बरेपणाक योजना मांडलो ओ देव. आमचे मुखार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तो खरें खडाप सकत म्हजे सर्वस्व तो जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणी ताचे विणे आमकां जिवीत ना, आमचे बोळ आमचे सर्वस्व तो. या जिवंत देवाक आमी समर्पण करुया आमकांत, आनी ह्या देवाक आमी आराधन करुया, स्तुती करुया मोगाचे न्हू. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो, येदुळू सवें प्रस्तावनान सांगलें, तिसरो जागतीक आजो आजियांचो मालगड्यांचो दीस. पापा फ्रांसीस प्रत्येक जावन मालगड्यांक विशेष तरान मान दिवंक आशेता. तो एक मालगडो व्यक्ती पवित्र सभेचो वडील मुखेली, आनी त्या देखून पाप साहेबान ह्या दिसाची सुरवात 2020 आनी 21 केल्ली, आनी त्या उपरांत हर एका वर्सा जुलय म्हयन्याचो 4थो आयतार आजो आजी मालगड्यांक समर्पण केलो आयतार, आनी तांचे खातीर विशेष तरान पवित्र सभेंत मागोवंक आमकां आपोवन दिवचो आयतार जावन आसा. आमच्या कुटुंबांतली आजो आजी, आमच्या कुटुंबांतली मालगडी देवान दिल्लें आमकां एक दिर्वें जावन आसात, आनी तांचे विशय चिंतचें, तांचे खातीर मागचें आमचें कर्तव्य म्हणटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, थोड्या दिसां आदीं हांव एका बर्थडेक गेल्लो, 90 वर्सांचो 90th बर्थडे ऑफ एका मालगड्या भयणीचो, आनी तो बर्थडे सेलिब्रेशन मीस भेटयलें. ताजे बरोबर हॉलान प्रोग्राम आसलें, आनी त्या हॉलाच्या कार्यक्रमा वेळार ह्या ओडली मायच्या ह्या आजयेची नात म्हणली, ती मुखार आयली आनी ती उलयली. आनी उलयतना हे भुरगें ल्हान आसतना 5व्या क्लासींत आसतना आवय देवाधीन जाली, औचित्य म्हणल्या बरी. आनी ह्या भुरग्यांक ह्या चलयेक बाब आसलो, आनी बापूय सोन गेलो, आनी दोगां भुरगीं अनाथ जाल्लीं. आनी तो वळू ही मालगडी आजी म्हळ्यार ताज्या चलयेच्या, आतां श्री काजार जाला ताका, ह्या श्रीयेच्या आजयेची भयण
ही मलगडी मनीस तेका मलगडी कुटुंबांत आसली तेदो म्हणसर कुटाम सगळें बरेंक नासलें आर्थीक तरान बरेंक नासलें रात उजवाडल्या म्हणल्या बरी त्या कुटुंबांत अचानक म्हणल्या बरी कश्टा वयर कश्ट ह्या भुरग्यांक शिकोवंक तांग नातल्या बरी ल्हान भुरगीं मलगडें 5वें आनी भाव दुसऱ्या क्लासीन वा तिसऱ्या क्लासीन ती आवय सरली बापूय सोन गेलो आनी कठीण परिस्थिती आनी ह्या स्त्रियेन तिच्या 90 वर्सांच्या बर्थडे दीस म्हणालें ह्या मलगडीन तिका तो वळो 70 वर्सां प्राय घरा बसून दुसऱ्यांनी सेवा करी जी जाली प्राय आनी त्या वेळार एकाजी घरा बिडी बांदूंक बसली गई आनी एकली कुली कामां वचूंक सुरू केलें गे त्या प्रायर 70 वर्सांच्या प्रायर कुली कामां वचोंक आनी हे स्त्री तिका बरें मागून म्हणाली जर तर आज आमी आसांव जाल्यार आज आमी इतलें बरेंगान आसांव जाल्यार त्या आजयेन केल्ली तो त्याग साक्रिफीस त्या मलगड्या प्रायर तिणें केल्लो तो त्याग साक्रिफीस कुटुंबा खातीर आनी त्या वरवीं आज आमी आसांव आनी त्या देखून आज उपकारी मोनान तिचो जल्म दीस आचरण करूंक आनी तिका मान करूंक आमी हांगासर खुशी व्हेल्ली म्हणाली कोणाय घेवना एका ऑस्ट्रेलियाच्या भुरग्यांक सांगता दुर्बळ्या भुरग्यांक सांगता मीस पेटयलें आनी ताच्या उपरांत वो दीस आचरण केलो कित्याक म्हणालें कश्टा वेळार कुटुंबाची जावं पाद्र्याप जावं वा सिस्टरां कोणीय पावनान म्हणटा त्या कश्टांच्या वेळार दुखा वेळार कोणीय आदार दिवना आनी तो वळो पावल्ली ही आजी मलगडी भयण तिणें बसुल्लें तिणें कश्ट काडले आनी तिका हो मान फावो म्हणाले मोगाल भवन आनी भयणीनो एका लेखान आमच्या मालगड्यांचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या कुटुंबांतली आजो आजी मालगडी आमची दिरवी एका कुटुंबा खातीर कितलो त्याग साक्रिफीस तांणी केल्लो आसा आनी तांचे वरवीं आज आमची कुटुंबां कितलीं बरीं आसात आनी त्या तांच्या त्याग साक्रिफिसा वरवीं आनी त्या देखून तांकां मान करचो तांच्या खातीर देवाक अर्घ दिवचो तांचे खातीर मागचें आमचें कर्तव्य म्हणटा पापा फ्रांसीस म्हाका जेन्ना थोड्या वर्सां पयलें आमची कुटुंबां व्हडलीं आसलीं जॉयंट फॅमिली सिस्टम सगळें सांगत आसलें हांव आनी सांगत आसतना कुटुंबांत आजो आजी आसली आनी त्या कुटुंबांतल्या नातरांक जावं बरो देवास्पान जावं बरो मौल्या बरीत जिवीत शिकयतली दिल्ली ही आजो आजी जावन आसात ह्या व्हडल्या व्हडल्या कुटुंबांनी आनी त्या देखून आमची कुटुंबां बरीं आसलीं आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण आसलें कित्याक आमकां देख आदर्श ही आजो आजी आमच्या कुटुंबांतली मलगडी जावन आसलीं पूण आज आमची कुटुंबां ल्हान जाल्यांत आज आमच्या कुटुंबांत 1 वा 2 भुरगीं आवय आनी बापूय मलगड्यांक समेत आमच्या कुटुंबांनी जागो ना आज आमच्या नातरांक ल्हान भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक देवाची वळख दिवंक माऊल्या बरीत जिवीत शिकोवंक आज आमच्या कुटुंबांत अभाव पडला कित्याक आजो आजी मलगडी आज आमच्या मस्तू जाणां कुटुंबांत नांद मोगाचें न्हू त्या देखून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसता आसतना मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचेर प्रभाव घाल्ल्या त्या आजो आजी मलगड्यांक आमी उडास करतना आज आमी देवाक अर्घां दिवया तांचे खातीर आनी आज आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या त्या मलगड्यां खातीर विशेश तरान आज आमी मागया मोगाचें न्हू तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया सिराकाचो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 13 म्हणटा तांचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं तांकां सोंसणीकायेन समजोवन घे तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण तांची बेपारवो करिनाका सोबीत उतरां मोगाचें न्हू तांचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं तांकां सोंसणीकायेन समजोवन घे तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण तांची बेपारवो करिनाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मलगड्यांक नेगार करनाकात इन्कार करनाकात ती आमची आस्त म्हणटा सिराकाचो पुस्तक आनी त्या देखून किर्तन 118 म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिया
कित्याक तो बरो तसो मोग ससनाक बालता ही पुरो मलगड्यांक आमकां लाभाशें केल्लें तांचे मारिपात बरेंपण केल्लें आमच्या सर्वेस्पर देवान ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू आनी प्रत्येक जावन आमकां दिल्ल्या ह्या मलगड्या भावंडां खातीर उपकार आठोवया देवाक आमी तांचे खातीर आमी मागया एक घडी आमी परत आमचे दोळे आमी धांपया मोगाचे न्हू आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमच्या जिवितांत प्रभाव घाल्ल्या त्या आमच्या मलगड्यांचो आमी उडास काडया जर तर ती नांत देवा दिन जाल्यान तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया मोगाचे न्हू जर ही आमची आजो आजी आमची मलगडी आमच्या जिवितार प्रभाव घाल्ली आज आमचे संगी आसात जाल्यार तांकां तांचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू असली अपूर्वची व्यक्ती आमकां देवान दिल्ल्या खातीर देवाचो उपकार आमी आठोवया आनी तांच्या जिवितांत देवाची पदवी देवाचो अधिकार तांकां भोगूंक मेळोवन दी तांकां बरेंपण लाभोवन दी म्हणून विशेश तरान आमी मागया मोगाचे न्हू विशेश तरान आमी मागया तांचे खातीर प्रत्येक जावन देवाक आमी अर्गां दिवन देवाचो उपकार आठोवन आमी गावया गीत जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा ह्या देवाक अर्गां दिवन अरदान करून आमी गावया गीत पान नंबर 47 जेसू पदवेता ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वथा जेसू पदवेता ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वथा दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ज्ञानानी माज्ञा मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्यारया आणि ज्ञानानी माज्ञा मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्यारया जेसू काकुळधा आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेसू काकुळधा आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पदकाच्या कोणाक उडोवन आसलेल्या अज्ञा मोजादून नितळ तो करता पदकाच्या कोणाक उडोवन आसलेल्या अज्ञा मोजादून नितळ तो करता हालेलुया 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 ज्ञानानी माज्ञा मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्यारया आणि ज्ञानानी माज्ञा मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्यारया मोच्या जिविता तंडची मिठा भद्र घडपावय तो रावयता मोच्या जिविता तंडची मिठा भद्र घडपावय तो रावयता नव्या जिविता मोच्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता मोच्या जिविता चिरता एक नवे गाया तो गावयता
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो थोड्या दिसा आदी पदमुल्लास आस्पत्रेच्या ICUक एका पाद्र्या बाब भेट करूंक हांव गेल्लो. पाद्र्या बेड उलोवन आसतना आनी एका बेड्डार बेळमान पिरगजीची एक मालगडी बहीण आसली. हांव पाद्र्या म्हणून तिका कळ्ळें आनी नर्सां कथोलिकांत आसली थंय आनी तांचे कडेन बेसांव जाय म्हाका बेसांव जाय पाद्रा बाडे सांग म्हणाली. मागीर हांव लागीं गेलो तिचे हात बांदून घाल्ले कित्याक म्हळ्यार ते गल्ले ट्युबांनी पुरो ओन करतली. मागीर नर्सांनी दोगांय हात सोडयले बेसांव मागले म्हजे तकलेर हात दवर म्हणाली. मागीर हांवें तकलेर हात दवरून तिचे कडेन तिचे खातीर हांवें मागलें आनी म्हणाली फादर म्हाका मागा म्हाका जाय तुमचें मागणें मात्र. मोगाल भावन आनी भयणीनो मस्त कडेन हांवें पळयलां हांव मालगड्या पाद्राबांक पळोवन आसा आनी मुस्तबडी आस्पत्रेक मालगड्यांक भेट दिल्ल्या वेळार तांणी म्हणचें एकच आमकां दुसरें कांय नाका आमचे खातीर मागा म्हजे खातीर मागा म्हाका तुमच्या मागण्याची गरज आसा. मोगाल भावन आनी भयणीनो आज आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या वा आमच्या बोवारी आसच्या आमच्या मालगड्या भावा भयणीक ह्या तांच्या उतार प्रायर आमी दिवचें बरेंपण म्हळ्यार तांचे खातीर आमी मागचें मोगाचें न्हू. तांचे खातीर आमी मागचें ताचे की व्हडलें दुसरें ती कितेंत आमचें तावन ती आशेनान मोगाचें न्हू. तांच्या जिवितांत जायते कश्ट बेजाराय दूख थोडे बडी एकसूरपण आसूंक बरो थोडे बडी थोड्या कुटुंबांनी फावो सेवा जतन मोग तांकां मेळना कश्ट जातात आनी ताका लागून तांणी आशेवचें मागणें मागा मागा मागा. ताका लागून आज आमी विशेश तरान ह्या मालगड्या भावा भयणी खातीर आजो आजी तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. मत्थेव वाचोवंजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 सोमी म्हणटा येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांत येल्यानो आनी वजान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्यो दितलो. आज प्रत्येक जावन मालगड्या भावा भयणीक जेजू म्हणटा मुजे सरशी येया तुमी कश्टांत येल्यानो आनी वजान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्यो दितलो. आमच्या मालगड्या भावा भयणीक आजो आजी तुमकां तुमचें वजान हाळू करूंक वजान समर्पण करूंक एक जागो सुमी ताच्या पांयान तळा. आमकां दुसरो जागो ना दुसरी वाट ना आमी ताच्या पांयान तळा येवंक जाय ताच्या पांयान तळा आमचें वजान आमी देवोंक जाय ताका आमी समर्पण करूंक जाय आनी ताच्या पांयान तळा आमी समर्पण केल्यार आमचें वजें हाळू जाता आमचे कश्ट सोसूंक कुरपा लाभता आनी आमच्या कुडीक समाधान म्हणटा. कित्याक जेजू म्हणटा हांव बोळ्या आनी खालत्या घाल जसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आमकां समजोवंक शकता हर एकल्याक आनी प्रत्येक जावन मालगड्या भावा भयणीक समजोवचें हो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. मोगाल भावन आनी भयणीन हांवें सांगलें आमच्या मालगड्या भाव भयणीक मस्त वजें आसा जावं बरो तांकां एकसूरपण पिडा शिडा समस्ये कश्ट आसा. आज तांचे सगळीं वजीं सोमयाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आनी विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तांचे कश्ट जेजूच्या कश्टाक आमी समर्पण करया आनी जेजूची दैवीक सकत कृपा तांच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. ते देखून आतां आमी हांगासर आसरलीं विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावची सगळां आमी दिंबी घालया. आमच्या लागीं खोंत आसा जाल्यार आमच्या हातान खोंत कान घेवया. एकन दैवीक काकोलतेचो तेर्स आज आमी प्रत्येक जाण हांगासर आसरलीं मालगड्यां खातीर आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वाड्यांतल्या शेजारच्या आनी आख्ख्या संवसारांत आशिल्ल्या ह्या भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें. आमी तांकां दिवची एक खाणीक मागचें आज तांचे खातीर तांचे कश्ट तांचे वजें सोमयाच्या दैवीक काकोलतेक आमी समर्पण करया. सोमी तांची वजी हाळू करून दी तांचे कश्ट व्हांवूंक तांकां कृपा दिवून दी ताचें हाजरपण तांचे जिवितांत ती भोगून दीत आनी सोमयाची दैवीक सकत कृपा तांच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी तांकां दैवीक काकोलतेची ससाई आमी जोन दिवया तांचे खातीर आमी मागोवन घेवया मोगाचें न्हू. त्या देखून सगळां आमी तांकां धरलें दिंबी घालया हातान आमी खोंत घालया मोगाचें न्हू. आमचे हात वयर उबान एकन दैवीक काकोलतेचो तेर्स आमी गायन करया आनी ह्या घडये तुमच्या मोतीक कोण पुरो उडास येता तुमच्या कुटुंबांतली तुमच्या वाड्यांतली तुमच्या शेजारची कोण पुरो उडास येतात. एक एक मोनी ह्या खोंतांतली आमी
लोळयतना मोगाचेनो तांचो उडास येतल्यांचो मतीक उडासा गाडया तांचे खातीर आमी भेटून दिवन तांचे खातीर आमी मागया. मस्त जाणांनी तुमच्या कडेन सांगलां जावं बरो मालगड्यांनी प्रायवंतांनी मागा म्हजे खातीर म्हज्या कश्टां हाळू जावच्या खातीर वजे हाळू जावच्या खातीर पिडा सोसून कुरपा मेळच्या खातीर मागा म्हणून तरी पूण आतां विशेश तरान आमी तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अती मोगाच्या पोताची आमच्या सुमया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रग आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बोलवंता ये बागे वोंता आमारा काकूळ तांची ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बोलवंता ये बागे वोंता आमारा काकूळ तांची ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बोलवंता ये बागे वोंता आमारा काकूळ तांची ಬುಷ್ಯ ಮೊಗಚನೋ ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಧ್ಯಾಯ 41 ವಾಕ್ಯ 10 ಈ ಉತ್ತರ मलगड्यांक आनी आमकां हर एकल्यागे सुमी म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोवें आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता.
म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. त्या देखून ह्या उतार प्रायर प्रत्येक जण आमच्या मलगड्या भावनांक सोमयान म्हणजे तितलेंत भिये नाका. हांव आसा, हांव सांगात दिता, हांव मजत दिता, हांव गटाय दिता. म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळता. म्हजेर विश्वास दवर, म्हजेर पातयेनी दवर, तुकाच म्हाका समर्पण कर. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी सर्वां त्यात जिवंत देवाचेर बरोवन वचून पातयेनी दवरून हें गीत आमी गावया. भिये नाका म्हज्या बाळा. ही उतरां सोमी आमकां हर एकल्याकी आमचें नांव कान आमचे लागीं उलयता म्हणलें आमी अनुभव करया. प्रत्येक जावन आमी मालगडी आमच्या कुटुंबांत आसलीं आमी अनुभव करया. ही उतरां सोमी तुमचें नांव कान तुमचे लागीं उलयता म्हूण. आनी ह्या गीत गायत आसतना सोमयाचो मोग आमी नियाळ करया. आमचे भितर आमी अनुभव करया. आमचे कश्ट समस्ये सगळे पिडाशिडा ताका समर्पण करून आमी ताची मजत ह्या घडये बगया. आनी गावया गीत भिये नाका म्हज्या बाळा, पान नंबर 114. भिये नाका तुझ्या बाळा, आसाय तू मोजा पायांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तू मोजा पायांतळा. मुखार तुसे धरून मुसो हांव दिता तुका हांव मुसो सांगा. मुखार तुसे धरून मुसो हांव दिता तुका हांव मुसो सांगा. भिये नाका तुझ्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. भिये नाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. बे तुका दिसतना कंत तुका बघताना एकसुरो आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडला म्हूण बघताना जेजू म्हणटा केदीस हांव तुका सांडिना, केदीस हांव तुका सांडिना. हांव आसा तुज्या बगलेक, तुजे सांगात हांव आसा. भिये नाका बाळा, भिये नाका. बे तुका दिसतना कोण तुका बघताना. बे तुका दिसतना कोण तुका बघताना. एक सुरो आसन कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सनसोना. हांव केदीस सनसोना. भिये नाका म्हज्या, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. पिडा येताना कश्टा वयर कश्ट दोसताना निराश जावचें तें खंडीत बरवसो सुकता, पातयेनी अस्कत जाता, सुलवत हांव आनी ह्या घडये कोणूच ना. हर एकल्यानी सांडला म्हणली दुखा बरीत बगना उद येतात. पूण जेजू म्हणटा केदींच हांव सांडिना. तुज्या पिडे वेळार कश्टा वेळार हांव आसा, हांव आसा बाळा. भिये नाका, भिये नाका, हांव आसा.
पीडा तुका येताना कुश तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कुश तुका दोस्ताना निराश सावन बरवोसो संताना पात्येनी सुकन सलोनी येताना केदीस संसोना हो केदीस संसोना पियेनाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा पियेनाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Örganduk asumyancısı. Ergan kosmiyacısı. Örganduk asumyancısı. Ergan kosmiyacısı. Aradanduk asumyancısı. Aradan kosmiyacısı. Aradanduk asumyancısı. Aradan kosmiyacısı. Vandanduk asumyancısı. Dönt kosmiyacısı. Vandanduk asumyancısı. Dönt kosmiyacısı. Mahimanduk asumyancısı. Mahimanduk asumyancısı. Mahimanduk asumyancısı. Mahimanduk asumyancısı. Hallelujah. 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 मोगाच्या नावात आमचो भाऊ आजी आणि आमची बहीण वायलेत थोडो वेळ प्रायवंतांगाती मालगड्यांगाती परत विशेष मागणी ती मुंदरसून व्हरतली तांच्या संगी आमी परत मागया. सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमच्या कुटुंबांनी आसच्या हर एका मालगड्यांक आज्याक आनी आजयेंक मोगळा समयान तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें दिवन मतीचें समाधान दिवन तांच्या जिवितांत उल्हास फंकोवन मोगळा सोम्या तुजें संरक्षण तांकां फावो कर सोम्या तांच्या जिवितांत तांकां सदांच रक्षण दी सोम्या मोगळा सोम्या तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांणी मागण्याच्या स्पिरिताद्वारे तुजे थंय एक जावन जियेवची कृपा तांकां लाभय तांणी जें कितें मागतात तें तांकां फावो कर सोम्या आनी तुजी दैवीक काकुळट तांचेर वतून तांचें जिवीत समाधानेन सारूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव तांच्या जिवितांत आसची हर एक तरेची पिडा शिडा हर एक तरेचे आर्थीक संकश्ट जे कितें तांकां आसात ते तुज्या दैवीक काकुळटी वरवीं निवराय सोम्या. सबार जाणांक तांच्या भुरग्यांत हांव मोग मेळना सबार जाणांक सारकें वखद करूंक अवकाश मेळना आनी सबार जाणांक तांची सेवा करूंक जाय असो मनशांचो सांगात मेळना सोम्या. मोगळा सोम्या ह्या तांच्या उतार प्रायेर जाय आसचे तांकां हर एक तूं फावो कर सोम्या. तांच्या वखदांक तांणी सेवेच्या वखदांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या आनी त्या मारिफात तांकां बरी भलायकी फावो कर सोम्या. तांच्या सेवा करच्या हर एका व्यक्तीक तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. तांणी मोगान तांची सेवा करूंक आनी तांचे थंय एकामेका थंय बरो संबंध आसा करूंक मोगाचो संबंध आसा करूंक तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आनीक मार्गदर्शन
तांची सेवा करच्या हरी एकल्याक फावो कर आणि तांच्या कुटुंबाने समाधान रास करिशे तुझे आशीर्वाद लाभय म्हण मागता हांव. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मोगळा सुम्या समर्पण करता हांव. सगळ्या कुटुंबाचे सांदे कामा निमती या इतर कारणाद्वारे पयस आसून प्रायस्त मात्र एक सुरीन जियेतल्या हर एकल्यांक तुझ्या हातान समर्पण करता हांव सोम्या. तांकां जाय आसचे हर एक तरेचे रक्षण तूं फावो कर सोम्या. तांचो सांगाती जावन तांचे सांगाता तूं वस्ती कर सोम्या. तांच्या काळजान तुझे हजरपण आसा कर सोम्या. त्या उतार प्रायेर ताणी तुझ्या उतराचेर पात येवन तांचे जिविताचे हर एक मॅट काडून कुरपा तुला बै सोम्या. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पण तांकां फावो कर सोम्या. तांचे थंय बरवसो धैर्य आनी तुझ्या उतरांचेर विश्वास वाडोवंक जाय आसची दैवीक मजत फावो कर सोम्या. तांच्या भोंवती आसचे हर एक तरेचे समस्ये म्हणले कोटे तूं मोडन घाल सोम्या. आनी तुझ्या पवित्र रक्ताचे रक्षणा कोटे तांचे भोंवती आसा करन तांकां सदांच राख आनी सांबाळ. आनी त्या मलगड्यांक जाय आसचो हर एक तरेचो सहकार तांच्या कुटुंबांतावन आनी इतर व्यक्तींतावनय तांकां मेळोवन तांणी समाधानाचें जिवीत सारूंक जाय आसची कृपा तूं तांचेर वत म्हण मागता हांव. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा. उधार काळे तोनी माका ऐच्या दिसा. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव त्या प्रायस्त वडिलांक सोम्या. तांच्या मुखांत्र आमी बावडताचें जिवीत जियेवन आसा. मूळ हांवें शिकवण तांचे तावन आमी जोडल्या सोम्या. वय सोम्या तांच्या बावडता वरवीं आमी बावडती जावन जियोंक आनी तुजो पटलाव करन तुज्या शिकवणे प्रकार जियोंक आमी आज सकल्या सोम्या. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तांच्या बावडतान आमी आनीक चड घट जावंक आनी तुजेर चड विश्वास दवरन बावडताच्या देण्या मारिफात हेरांकी तुजो उजवाड फांकोवंक आमकां तशेंच आमच्या मालगड्यांक आशिर्वादीत कर म्हण मागता हांव. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा. उधार काळे तोनी माका ऐच्या दिसा. विविध कारणां खातीर मलगड्यांत थावन पयस आशिल्ल्या तांच्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें मन दी सोम्या. तांणी तांच्या आवय बापायक या आज्या आजयांक सारक्या तरान पळोवंक तांकां सांबाळून व्हरूंक तांची जतन घेवंक जाय आसची कृपा तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दिवन आशिर्वाद दिवची सोम्या. खंयसर अडकळी आसात, खंयसर मनस्ताप आसा, खंयसर बेजाराय आसा ते सर्व तुझ्या पवित्र रक्तान धुवन काड आनी हरी एकल्याची काळजां मना परिवर्तीत करन आपल्या मलगड्यांक जाय आसचे हर एक तरेचे रक्षण दिवंक तांच्या भुरग्यांनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मुखार सरूंक बरें मन हरी एकल्यान थंय रस म्हण मागता हांव. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सणसोना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी आनंद म्हाका. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सणसोना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी आनंद म्हाका.
मोगळा सुमया समर्पण करता हांव. आमच्या भोंवती आसच्या कोणूच आदार नासच्या कोणूच जतन घेवंक नातल्या व्यक्तींक सारक्या तरान जाय आसचे पोशण मेळचे पासून जाय आसचे रक्षण मेळचे पासून आनी तांची जतन घेवंक बऱ्या मनाच्या व्यक्तींद्वारे आर्थीक तरान कुमोक मेळचे पासून तुजी मजत नानान त्या व्यक्ती मुखांतर लाभाशी कर सोम्या. सबार जाणां सारखे खाण जेवण नासतना आपापले काम करूंक तांकां नासतना कश्टातात सोम्या. असल्या सर्व व्यक्तींक तुजे मुखार दवरता हांव. तुज्या आशिर्वादाचो हात तांचेर आनी हर एका व्यक्तीचेर बरें मन दिवन परिवर्तन करच्या पासून ह्या घडये देवय सोम्या. सकत तुजी वळय सोम्या आत्मे परिवर्तन करची. दैवीक सकत तुजी वळय सोम्या परिस्थिती बदलावण करची. सकत तुजी हर एकल्याची काळजा मना परिवर्तन करची आत्म्याची सकत. आणि तीच आत्म्याची सकत हर एक बंधन तुटवून हर एकल्याक बऱ्या वाटेन चलोवन तुज्या आशिर्वादासोबे एक समाधानाचे जीवन जियोंक जाय आसची कृपा देव म्हण मागता. सांडीत गिये कावो नेंत्या बाळा कापल्या सांडीत गिये कावो नेंत्या बाळा कापल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडितय हो सोना तुका हर मोणीस तुका करिताना तरी आला तुनय मागा. Let us surrender to the mighty Lord, all the elderly people. Let us surrender to His grace and to the wisdom of God, all the people who are neglected, feeling loneliness and are alone. May the mighty grace of God come in their life mightily. Lord Jesus, we pray and we surrender for all the individuals who are feeling left out due to different kind of diseases, due to weakness in the body, due to physical infirmities. Lord Jesus, may your mighty power come in their life, transform their life. Lord, I pray specially your grace and your love may come in the families mightily. Let all the individuals be able to connect with the elders. Lord, I surrender. May the mighty graces and the blessings which are there with the elders, Lord, give the wisdom and the grace to the elders to impart them to the generations. Lord, I also surrender them. Every kind of weakness in the body, every kind of illness in the body, by the mighty blood of Jesus, may it be healed. Lord, we surrender all the elders unto the precious blood of Jesus. Every kind of inner wound, every kind of sadness in their heart, with respect to their children, with respect to situations happening around them, the feeling of neglect, we surrender it to the blood of Jesus. May the mighty grace of Jesus come in their lives mightily and transform them. Harabashi gala 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 bashiri gala 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 bashal gala 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 baba baba bashiri gala 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो तो देव असो आणि तुझो तो देव असो आणि तुझो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो तो देव असो आणि तुझो तो देव असो आणि तुझो सोडवून दिली इस्रायला आमकां दिता पक्की मनशां सोडवून दिली इस्रायला आमकां दिता पक्की मनशां स्तुती करूया सर्वेस्परा पकडूया धन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा पकडूया धन्या देवा देव अब्राम असो इसाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो तो देव असो आणि तुझो तो देव असो आणि तुझो रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करूया सर्वेस्परा वखणूया धन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा वखणूया धन्या देवा देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो तो देव असो आणि तुझो तो देव असो आणि तुझो तो देव असो आणि तुझो Lord, I pray right now, may your grace come upon all the individuals who are watching this, especially upon the elders and all the people who are present, watching online and at their homes. Lord, I pray that the spirit of wisdom that you have granted unto the elders may come upon all the individuals who are staying with them. Lord, I pray for the family members and the people around the elders. May they receive the grace to love the elders, to walk with them and to understand them. Lord, I pray that in everything that the elders are doing today, may the mighty grace of God come in their life. Lord, I pray for a special anointing and grace to enter into the life of the elders. In everything that they are doing, may they have a personal encounter with you. Lord, in every activity, may they receive the grace to excel. Lord, I surrender all the elders who are feeling lonely and are left out. Jesus, I pray that through supernatural intervention, that you may touch their lives mightily. Lord, may you use their life mightily. Lord, I pray that your special gifts and the fruits may come upon their lives. Lord, you have said the elders in the last days will dream dreams. I pray, let prophetic dreams come in their life. Let their life be full of miracles, that in everything that they do, the Lord may be glorified. Jesus,
we surrender them unto you. Especially we surrender the state of Manipur unto you. Every kind of violence that is taking place at Manipur, every kind of hatred in the hearts of people, every kind of violent activities, we surrender it unto the precious blood of Jesus. May the grace of the Holy Spirit come upon the land mightily. Lord, I pray through the wounds of Jesus, let every mind and the heart of the individuals may be purified by the blood of Jesus. Jesus, we surrender all the individuals who are involved in creating trouble, who are involved in creating nuisance and war among the people. May the precious blood of Jesus come in their life. May they be transformed. May they be changed by the blood of Jesus. Lord, we pray that you may send your angels to protect all the persecuted people. We pray specially for the elders who are in need of special care. May by your precious divine intervention, let all their needs be met. We surrender the elders of the land of Manipur. May they receive divine interventions and graces to act according to the will of God. Lord, I pray for all the people who are involved. Let the wisdom and the word of peace come in their life. Lord, specially I surrender people who are hiding, the elders who are hiding and have physical weakness and cannot travel away due to persecution. We surrender them unto you. Specially, may the grace of God and the angels protect them along with all the people and their families. We pray that the angels may protect them, guard them in every way. Lord, Psalm 91 says that any arrow that comes against you during broad daylight or during night, you will be protected. 1,000 may fall beside you, 10,000 all around you, but the Lord your God will protect you. Lord, we pray a special protection. We claim this word and we pray a protection over all the people of Manipur, especially the persecuted people and the elders. Harabashi galagalagalagarabashi galagalagalabalagalagarabashi Holy protection. ಮಾನಸಂಕು 137. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ.
ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Mighty Lord, we surrender all the individuals who are suffering for a long period due to physical ailments, diseases, inner wounds, and mental issues. We surrender them to the precious blood of Jesus. Lord, I surrender the elders who are bedridden. I surrender all the elders who are sick and are facing different kinds of issues in their life. Some who have been left out and the children are not taking care of them. Some who are kept in the ashrams because nobody else is remaining in their life. Lord, I surrender these individuals who are lonely due to situations, who have been left out. By the mighty grace of the Holy Spirit, Jesus, may your power come upon their life. Lord, I pray that specially all the people who are involved in taking care of the elders, may they receive a supernatural grace. Lord, whenever any place these elders are, may the divine guidance may come in their life. All the people who are associated with them, may the power of the Holy Spirit guard them and lead them. Lord, I pray for all the individuals who are watching this and are present here, who have come unto you with different intentions. May the mighty blood of Jesus wash all their intentions. May the grace of the Holy Spirit come in their life. Every door which is shut today may it be opened by the blood of Jesus. Lord, I surrender every kind of situations which are impossible. I surrender all the blessings that you have given unto them, but they are unable to receive all kinds of hurdles. We surrender it to the blood of Jesus. By the mighty power of the Holy Spirit, today let them receive a set free. Haraba shiri, haraba laka 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 मगळा सुम्या आम्ही तुझ्या लागी कलतेपणी मागता ह्या घडये तुझे आशीर्वाद तांचेर वत सकड मालगड्यांक समर्पण करन तुझे आशीर्वाद आणि पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पण दैविक मजत तांकां फावो कर म्हण मागता ह्या घडये आमचो उजवो हात आमी उबारून धरया हर एका मालगड्याक आमच्या मती काडया आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या शेजाऱ्याच्या आणि आमच्या हर एका सगळ्यांनी कश्टांच्या तशेंच पिडेस्तांक हर एकल्यांक समर्पण करणं ब्लेस करूंक मागया ब्लेस देम जीसस ब्लेस देम जीसस ब्लेस देम जीसस Bless them, Jesus. Bless them, Jesus. Bless them, Jesus. Bless them, Jesus. Bless them,
Jesus. Hallelujah. सर्व आमी दिबी घालया मोगाचेनो सोम्याचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेच्या पयलें एक घडी आमचे सगळें कुटाम सोम्याच्या पांयांतळा मेळया हें कुटुंबाचें वरास आमच्या मंगळूर दिएसीजीन आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या स्वामी मोती गुडास घडया गांवांत परगांवांत आसल्या हर एका भावंडांचो आमच्या भुरग्या बाळांचो युवा जाणांचो काजारी जोड्यांचो प्रायवंतांचो मालगड्यांचो आमच्या कुटुंबांत आसल्या आजो आजी तांचो हर एकल्या स्वामी मोती उडास घडया तांकां सगळ्यांक सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सोम्याची विशेष मजत आमच्या कुटुंबांत वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचेन प्रत्येक जण आमच्या दक्षिण कन्नडांत जुलय 15 तारखेतावन ऑगस्ट 15 तारखे पर्यंत ड्रग्स फ्री म्हयनो म्हणून हो पासारला प्रत्येक जावन ह्या ड्रग म्हणल्या पिडेक वळख जाल्ल्या ह्या मादक द्रव्याक बली जाल्ल्या सगळ्यां खातीर मागोवंक आनी तांकां ह्या पिडेंतां सुटका लाभच्या खातीर ताचें मारेकपण समजून घेवच्या खातीर आमकां मागोवंक आसा त्या देखून आमच्या पुलीस इलाके सांगता आमी मेळून ह्या मारेकार ड्रग सेवनाक बली जाल्ल्या युवा जनांक सर्वांचो प्रत्येक जण आमी उडास काडया तांकां ह्या पिडेंतावन सुटका लाभोवन दी भायर येवंक तांकां जाय आसली मजत पवित्र आत्म्याची कृपा सकत सोमी लाभोवन दी म्हणून विशेष तरान आमी मागया मोगाचेनो कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणा खातीर आमी मागता म्हणून सांगलां तांचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागया मोगाचेनो तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया प्रायवंतां खातीर प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडां आस्पत्रेन घरांनी आसात सबाज जाणां वळवळटात तांचो सोडास काडया तांचे खातीर आमी मागया येदोळत आमच्या बाबा अजय तावन आमी आयकलें मणिपूर पोवीस सभे खातीर आमी विशेष तरान मागतना सगळ्या मणिपूर राज्या खातीर आमी मागया कितलो शांत प्रशांत आसलो गांव आज थंयसर घडची ती अनाहुतां पळयल्यार मोगाचेनो फाटल्या दिसांनी एका चलयांक विंगे करून तांचेर अत्याचार चलोवन पुरुशां घडली घडिता मनशापण म्हणलें ना ह्या दिसांनी कश्ट आता लोक प्रत्येक जाण आमचे क्रिस्तांव भावंडां मस्त कश्ट जातात ह्या राज्यांत शांती समाधान राज जावचे खातीर हे जालें कोटेपण वायट आदरतल्या मोतीक उजवाड मेळचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागया मोगाचेनो आमच्या दिएसी खातीर आमच्या गवळी बाप परगांवाक गेल्यात तांचे गेल्ले मिसांव ते फळाबरी जावचे खातीर तांचे खातीर आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर लायीक मुखेल्यां खातीर आमच्या सगळ्या दिएसी खातीर आमी मागया मोगाचेनो आनी आज आमी प्रत्येक जावन परत आजो आजी मालगड्यां खातीर आमी मागया आमी मागिल्ल्या सगळ्यां खातीर आमच्या कुटुंबाचेर आनी विशेष तरान आजो आजयेचेर पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया पवित्र आत्म्याची ससाई तांकां मागया पवित्र आत्मा मजतदार सोम्यान पाठयल्लो आमकां सांगात दिता आमच्या मुखल्यान आसा आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या कुशीन आसा आमच्या वयर आसा हो पवित्र आत्मा आनी हो सुपवित्र आत्मा प्रत्येक जावन आमच्या आजो आजी मलगड्यांची जतन करून दी तांकां सांबाळून दी तांची वाट व्हरून दी तांची जतन करून दी तांकां बोळ गठाई सगळ्या देण्यांनी सक्तेन तांकां भरून दी म्हणून तांकां पवित्र आत्म्याच्या मजतेक सक्तेक समर्पण करून आमी मागया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया ह्या हातांनी मोगाचेनो ह्या प्रायवंतांक मालगड्यांक आजो आजी तांकां विशेष तरान समर्पण करतना आमची सगळीं कुटुंबां भारतीय पवित्र सभा कोणें आमचे लागीं मागोवन सांगलां तांकां हर एकल्यागे उबान दिवन समर्पण करून आमी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया जेसुनुंब सैल्या
पवित्रत्म्याये Come, Holy Spirit, anoint them. तुम Touch them, Holy देवो Spirit. Be with them, Holy Spirit, to guide them, to lead them, to mold them each and every day of their life. Be with them, Holy Spirit. Come. Jesus, pour out your Holy Spirit. Pour out your Holy Spirit and anoint them, especially our grandparents, elderly people. Anoint them, Lord Jesus. Through your Holy Spirit, touch them, heal them, give them the necessary grace to bear the sickness and all the suffering. Be with them through your Holy Spirit, Lord Jesus. Be with them, guide them, protect them, Lord Jesus. Protect them. Jesus, दार तुझ्या हातम्याक आमच्या गोठमाचेर आमी मागल्या हर एकल्याचेर आणि प्रत्येक दार तुझ्या हातम्याक या आसोहाची मालगड्याचेर अभिषेक करता तुझ्या कृपेन सत्यन ताका बळ भलायकी मोदीक समाधान संतोष दी तुझ्या गोठमाता समाधान लाभ तुझ्या गोठमाता सेवा करता तुझ्या गोठमाचे आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर तुझ्या पवित्र सत्यान मार्ग आणि पवित्र ताका कृपा दी सम्या दार तुझ्या आत्म्या पवित्र अभिषेक तुझ्या पवित्र मार्ग पवित्र संगत राव कृपा दी तुझे सत्य थैंक यू जीसस praise you adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you adore you हर गत वसम्या जीसस महिमा वसम्या जीसस नाम वसम्या Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 आता सुमयाचे आशीर्वाद आम्ही घेऊया मगाच्यानो आम्ही आमची मागल्या हर एकल्याचे प्रत्येक जाऊन सगळ्या मणिपूर त्या राज्याचे सुमयाचे विशेष आशीर्वाद कृपा देव दिवन आम्ही मागवून ही आशीर्वादां सोडूंक थाय जावन गव्या गीत येत्या वडा साक्रामेंतान येत्या बोडा सक्रामेंता सांगनामान करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या सलबोन वेच्या अस्कत्विस्या बाबरताचे मोठ्या जसे बापा तसे पोता उल्हासाने स्तुती जा पोतवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता प्रार्थुया देवाविची साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून फल सदांच आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.